हा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विश्वजीत आणि मायकलाच्या आरोप प्रत्यारोपात हस्तक्षेप करपाचे आवाहन करता. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक हे तरेन केंद्रीत करून आरोप केल्ले आमकां मान्य ना अशें गोवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान म्हटलें. तशेंच नगर नियोजन मंत्र्याक मिका सिंग आणि पोरण्या गोंयांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर आजून मेरेन कित्याक कारवाय केल्ली ना. कारवाय फक्त मायकलाचेरूच कित्याक, अधिकाऱ्यांचेर कित्याक ना. तशेंच वाघेरीच्या प्रकरणात कसलीच कारवाय कित्याक जावंक ना अशे प्रश्न विचारून पाटकारान उतराचे फार मारले. तुवें सुवो मोटो ही केस घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जवळ जवळ 10-11 वरांचेर. सांजची रोखडी 3 हो प्रेस कॉन्फरन्स घेता. बरें तूं म्हणटा की ते ओडीपीन थंय वायलेशन चल्ला, वायलेशन जाल्या. सी गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. मंत्री येतले वतले, पोर्टफोलिओ चेंज जायत रावतले, पूण जे सरकार त्या टायमार आसता, गव्हर्नमेंट ऑफ द डे जे डिसिजन घेता, जे तांणी तेन्ना प्लॅन अप्रूव्ह केल्ले, आर यू ट्रायिंग टू से दॅट दे वर इलिगल किंवा तेन्नाच्या मंत्र्यान करप्शन केल्ले? हाजेर ताणें पयलीं क्लियर येवचें. बरें दुसरें, जर तर तो म्हणटा की थंय त्या ओडीपीन सारखे नाशिल्ले जाल्यार ते ऑफिसर कशे तुजे बरोबर बसले प्रेस कॉन्फरन्साक? तो म्हणटा 70 आपल्या काळजान आसा, 70 आपल्या रक्तान आसा. बरी गोष्ट. पूण जेन्ना वाघेरीचो इश्यू आयलो तेन्ना थंय कितें एफआयआर जाली ना? म्हणजे जेन्ना वाघेरीचो दोंगर कापताले तेन्ना तूं खंय आशिल्लो?